बागेवन जुआवाचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानतात तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. तो आमचे सवें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मानून घेवं नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फुटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश हे खुणे वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा सोयंबांत आयला म्हूण मानून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता, आनी जो कोण जेजूक असो मानून घेना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्याचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी तांचेर तुमी जोयत वेला. कारण जो तुमचे सवें आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले देखून संवसाराची भास ते उलयतात आनी संवसार तांचें आयकता. पूण आमी देवाचे, आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचें आयकून घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फुटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचें उतर हें: देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगडटलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकान शेक सगली प्रितूम तुजे आदीन करतलो. जबाब: राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. आतां राजानो, समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभारानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचे बें धरात आनी थरथरून ताच्या पांयां पडात. जबाब: राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. जेजू स्वर्गराज्याचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. मादेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुआवाक कैदी केलो म्हूण आयकले उपरांत
जेजू गालिल्याक गेलो आनी नाजरेत सोडून जाबुलोन आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्यादेगेर आसत्या कफरनहूमांत ताणें ठिकाण केलें. इसायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें हे पोरी पाळून येवंक जाय आसलें. जाबुलोनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्यादेगेन वेत्या मार्गार जॉर्डना पेले तोडी राष्ट्रांची गालिल्या काळोखांत आसलोल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड उदेलो. तो दीस सावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्या गालिल्या भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो. स्वर्गराज्याचें शुभ वर्तमान पुरगोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे शिरयेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक सोबात जिन्साचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलोल्यांक, देंवचार बसुल्ल्यांक, मुर्लूक जालोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सोरशें हाडटाली आनी तो तांकां बरी करतालो. गालिल्या, देकापोलीस, जेरुसलेम, जुडेया आनी जॉर्डना पेले तोडी थावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपोंजी ताचे फाटल्यान वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल व्हड. जेजू स्वर्गराज्याच्या शुभ वर्तमान पुरगोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. नियाळाक आदार. एक शिक्षक भुरग्यांक बूध आनी जाणवायेचें बी वोंपता तें जिवीत भर उरता. आमच्या जिवितांत एक तरी आवडीचो शिक्षक आसतलोच, जावं शाळेंत वो कॉलेजींत. आमी कितलीं वाडूं जाणटीं जावं, पूण त्या शिक्षकाचो मोग आनी उगडास जिवितांत उरताच. तांचे शिकवणी वरवीं आमच्या जिवितांत आमी जायतें शिकल्यान. आमकां सगल्यांक एक व्हड गुरू आसा, तो म्हणल्यार जेजू. शिस्त तसोच लोक. जेजूक गुरुजी राबी म्हणटालीं. जेजू देवाचें उतर शिकयतालो. मन बदलात सर्गीचें राज येवचें जालें. हेंच जेजूचे शिकवणीचें कार्य आसलें. जेजू शिकयतालो ताची समजणी बरे भाशेन दितालो. सादी उतरां वापरून वपारी सांगून सगळे सुटावे करूंक सांगतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकता जेजू शिकवण दिवंक गांवांनी भोंवलो आनी लोक शिकवण आयकून अजाप जातालीं. जेजून शिकयलें तितलेंच कोन्यांनी करूंक दाखयलें. आमी दुसऱ्यांक जायतें शिकयता, पूण आमच्या जिवितांत तें पाळूंक विसरता. फिलिपकारांचे चिटीन 4:29 वड आमकां सांगता, म्हजे कडेन तुमी शिकल्यात तितलें तुमी करात. हांवें तुमकां दिल्यात त्यो चाली म्हजे तोंडांतलें तुमी आयकलां. तें वो म्हजे वागणुकांतल्यान तुमी देखलां तें. हीं उतरां मनान दवरून आमी वेव्हारांत घालून जेजूचे शिकवणेंत रिगून रावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. पवित्र पुस्तकांतली शिकवण मानून घेवन बरी खबर जिवंक आनी परगोटूंक वावरुया.